गोय मुक्त जावन 62 वर्सां जाली तरी पोर्तुगीजांनी नेमिल्ले कोड रिसिव्हर अजूनही आसात. पेडण्या वजरे गावात अशाच एका कोड रिसिव्हरान प्रॉपर्टीक फेन्सिंग घालूक फॉर्मालदाद सुरू केला. पंचायतीकडे एनओसी मागल्या, ताच्या वेल्यान बोवाळ. जमनीच्या प्रकरण कोर्टाकडे. जमीन खंय कोड रिसिव्हराचे स्वाधीन आसा. ताणें कोणाकूच विश्वासात घेनासतना प्रॉपर्टीक फेन्सिंग घालपाचो यत्न सुरू केलो म्हूण आरोप. कोड रिसिव्हर पिट्टा, भायले भायर जमीन विकपाक सोदता थळावे उलयले. हांगलो जो जागो आसा तो विकता, जो हांगा पयलीं कोर्ट रिसिव्हर म्हणून नेमलेलो पोर्तुगीज टायमाचेर, आनी आयज तो फ्रॉडंटली हो जागो विकपाक सोदता, ते जाग्याक फेन्सिंग करपाक सोदता आनी हितून खुबशे पॉलिटिशियन इनवॉल्व आहा. घर दुरुस्ती करताले तेन्ना थंय येवन तेजी शूटिंग काडून फोटो बिटो काडून आमकां असो त्रास करतालो की सिवील सूट फायल करतालो. केस फायल करून आमकां ब्लॅकमेल करतालो की आमकां पयशे दी तरच आमी केस फाटी घेतात. 6 फेब्रुवारी 2024 ह्या दिसा एप्लिकेशन केलें की 69/0 हेतूर आपणाक फेन्सिंगेक परमिशन दिवपाचें. सरपंचान क्लियर स्टेटमेंट दिल्लो आसा गांवा फुडें, समिती फुडें, की आपूण गांवा बरोबर आसतलो, आपूण तेंच्या बरोबर ना. तेंच्यांनी अजून एनओसी दिवंक ना. पंचायतीन अजून एनओसी दिवंक ना. टायटल डॉक्युमेंट नासतना तूं एनओसी एप्लाय करता काय, तुवें विचार करपाक जाय ते बाबा गांवांत आपल्याक मेळटली वा ना मेळटली. तो आमकां गांवांक त्रास करपाक आयला. हितून अशें आमकां आयकोंक येलें की ते एका मनशाचो खंयच्या तरी हात आसा. आमी कोड रिसिव्हराक कॉन्टॅक्ट करपाचो यत्न केलो, मात जालो ना. जे लोकल्स आसात तांच्यांनी अशें म्हटलां की आमकां लोकांक विश्वासात न घेता खुबशे घडामोडी घडलेले आसात. सो आमी एकवट रावन हांगा जी प्रॉपर्टी जी जाग्याची इश्यू आसा ते आमी तेंचेर कारवाय जावची अशी तांची मागणी आसा. आनी आयज हांगा बरेचशे लोक जे गांवांतले लोक जमलेले आनी तांच्यांनी दाखोवन दिलेले आसा की खंय तरी जे वजरी गांवांत जे प्रकार घडल्या ते खंय तरी फुडें व्हरूंक दिवचे ना आनी हेचेर खंय तरी कारवाय जातली आनी हेचेर लक्ष घालपा खातीर सगळे एकजूट रावन प्रयत्न करतले अशें तांच्यांनी उलोवप केलेले आसात. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी.